असेंब्ली सेशन वी आर इश्यूज काढतात. वी आर प्रिपेअर्ड. काढल्या न्ही आमी खूब इश्यूज काढल्या, कॉलिंग अटेन्शन घाल्या, सगळें घाला. फक्त येवपाक जाय आनी जावपाक जाय इतलें. तुमकां दिसता 3 दीस खूब कमी न्हू तुमकां? अरे पण दे आर नॉट इन द रुलींग न्ही. तूं म्हाका हो प्रश्न विचारता तांकां विचार. आमी मागता 15 दिसांचें सेशन न्ही. कधी ना एटलीस्ट वी सेड दॅट यू हॅड एडजर्न इट फॉर कंटिन्युईंग वॉट वॉज एडजर्न लास्ट टायम. मिनिमम 10 दीस जरी दी म्हणून सांगिल्ले तेय दिवपाक तयार ना न्ही. सर MLA चर्चेल आले मग तुमच्या वांगडा आसतलो ऑपोजिशन असेंब्ली. पूण इट इज बेसिकली द होल असेंब्ली इज अ फार्स. की सेशन इटसेल्फ इज 3 days. तातूंत 40 बिलां विशय गोंयचे इतले आसात. तातूंत सद्या मंत्री टेक डिबेट्स आउटसायड द हाऊस बट दे आर नॉट रेडी टू डिबेट इन द हाऊस. 3 दिसांत कितें डिस्कशन जातलें, कशें डिस्कशन जातलें, कितलो वेळ असेंब्ली जातली, 7 पर्यंत घेतली जाल्यार कांय जावचें ना. जाल्यार आमकांय तें मागीर कितें तरी पळोवचें पडटलें. जनरल डिस्कशन ऑन बजेट कि वी आर ऑल्सो हेल्पलेस with the amount of time and the agenda that is there. We will ensure that we expose the government. विधिमंडळ मंत्र्याची विरोधकांक जाप. रियल टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी आमी म्हणटा. हिंगा अधिवेशनान बऱ्यांतली बरी चर्चा जावपा जाय. ते चर्चा म्हूण खंय करपा दिता. पयले खेपे येतले वेलान घुसतले. पयलेच दिसात तेंची ती स्ट्रॅटेजी आसतली. गव्हर्मेंटा बिझनस ट्रान्झॅक्ट करपाक दिवपूच ना. लोकसभानूय सेम चालू आसा, हांगाय सेम चालू जातले. एक सायडी म्हणप की आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना तुमी वेलान येता आनी मागीर तुमकांय खबर आसा तुमच्या पत्रकारां कडेन ते उलयत आसता केन्ना अधिवेशन जातकच सो आउटसायड द हाऊस. सो तुमी हाऊसाचो मान आनी सन्मान कितलो सांबाळटा आनी मागीर जेन्ना तुमी म्हणटा कटेल केले ताका आनी कितें अर्थ उरता. विधिमंडळ सचिवान अधिवेशनाच्या कामकाजाविषयी सांगले. म्हणजे टोटल क्वेश्चन आसा 605. फर्स्ट आसतले क्वेश्चन नंबर, ताजे नंतर सस्पेन्शन ऑफ रूल्स आसतले अँड थर्ड इज ऑबिच्युरी रेफरन्स. फोर्थ इज डिमांड्स फॉर ग्रांट्स डिस्कशन. विल बी टेकिंग अप गव्हर्मेंट बिल्स. सेकंड डे आसतले 10th discussion on demands for grants. Question hour will be the same. Magir we will do obituary references for the past members, former member जी आसा ती. आणि नेक्स्ट असो डिमांड्साचे आणि बिल्स आसतले फॉर कन्सिडरेशन अँड पासिंग. आणि लास्ट डे जी आसा प्रायव्हेट मेंबर्स डे. सो 5 प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन आसतले. कॉलिंग अटेन्शन आसतली. दिस टाइम वी हॅव टेकन 4 कॉलिंग अटेन्शन्स पर डे and 70 hour mentions per day. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि चेतन गवस.